सगळ्यांक नमस्कार। आणि आज आम्ही हांगा मामलेदाराक ऑफिसान येयले। आमचे थोडी ग्रीव्हन्सीज आशिल्ल्यो ऑन SIR, तर आमी कांय एक्टिविस्ट मेळून हांगा आयल्यात आनीक आमकां मामलेदाराक मेळपाक जाय आशिल्लें, पूण मामलेदार सद्या बिजी आहा। पूण ताजे बरोबर आमचो एक एरो म्हणून ऑफिसर आसता, जो असिस्टंट इलेक्ट्रल रजिस्टर ऑफिसर म्हणून। तर तो ना जाल्यार मामलेदार ना जाल्यार तो एरोक तर मेळपाक जाय आशिल्लें आमकां, पूण तो एरो ना दिसता हांगा। आनी अपॉयंटमेंट केला काय ना म्हाकाय खबर ना, कित्याक आज बार्देस म्हणल्यार जवळ जवळ 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात आनी प्रामुख्यान एक मोठी ही आमची तालुका वर्ग आसा 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी। आनी आमचे जे कोण आतां हे आसात एक्टिविस्ट आहात तांची हांव मातशी वळख करून दिता। म्हणजे सायडीन आहा ते संजय बर्डे, ताजे कुशीक आहा ते एलेक्स करोना आनी सिद्धेश मोरे। तर कितें आहा की आमी एक क्वेरी घेवन आयिल्ले मामलेदारा कडेन की बाबा रे जे पळय कोण आतां नवे एडिशन जावपाचे आहात इन द वोटर लिस्ट, जे आतां एक टेनंट म्हणून रावतात, खंयचे बिल्डिंगेक जावं ना जाल्यार खंयचे झोपड्यां जावं ना जाल्यार खंयच्या घरा जावं, जाल्यार वेवस्थीत कितें आसा की तांचो एक हें आसता, एक ड्युटी आसता PLOची, की ताणें जे कोण ओनर्स आसात, जे भाडेकरू दवरल्यात म्हणजे टेनंट दवरल्यात, तांचे कडेन एक NOC दिवपाक जाय तांणी। आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार तांणी एग्रीमेंट दाखोवपाक जाय। तर हे समज म्हण तूं ना, एक समज म्हण तूं तांची हें आसता पळय एग्रीमेंट कॉपी, आनी दुसरी म्हणल्यार ओनर्साची NOC तर ना जाल्यार BLOन नांव चडोवपाक जायना। आतां अशे खुबशे केसीस आयकूंक आयल्या की अशें आतां सरसकट कितें काय म्हणल्यार वोटर लिस्ट आतां समज म्हणून हो खंयच्याच पार्टीचो जाल्यार त्या पार्टीच्या मनशाक आपूण आपली पार्टीचो मनीस म्हणून सरसकट कितें काय म्हणल्यार BLO आतां कन्सिडर करपाक लागला। सो ह्या गोश्टीचे आमी कंडेम करतात कळ्ळो, आनी ह्या गोश्टीचे आमी निशेध मारतात की मामलेदारान ह्या गोश्टीची आतां दखल घेवपाक जाय। दुसरें म्हणल्यार कितें आसा, BLA आनी BLO बरोबर वचून मेळून कितें काय म्हणल्यार काम करपाक जाय। पूण BLA फक्त कितें BLO बरोबर BLA खंयचेच आसनात। आतां प्रत्येक फावटी आतां हें वोट चोरी जी पळय जाता ती फक्त हेच इलेक्शनाक अशें न्ही आनी हेच SIRाक अशें न्ही, पूण प्रत्येक फावटी जेन्ना पळय आमी पळयतात पंच लेवलाचेर कितें काय म्हणल्यार पंच आपली वोट बँक करता, कावन्सिलर लेवलाचेर म्युनिसिपालिटीच्या लेवलाचेर कितें काय म्हणल्यार कावन्सिलर आहा तो वोट बँक करता। भायले मायग्रंट जे कोण आसात, भायले कोण लोक येतात तांकां कितें काय म्हणल्यार वोटर लिस्टान समावेश करून करतात। अशें करून हे कितें काय म्हणल्यार व्हडलें एक मोठें रॅकेट जालां, कळ्ळें तुवें, माफिया जाला, वोटर माफिया। हे वोटर चोरी न्ही, हे वोटर माफिया जाला अशें आमकां दिसता। त्या खातीर आमी मामलेदाराक सांगतात की बाबा रे हाजी तूं दखल घे, कारण कितें आसा हें आतां खूब जालां, मोठ्या प्रमाणान जालां। कित्याक आमी पळयलें की BLA आनी समज BLO बरोबर जर काम करपाक जाय जाल्यार खंय तरी पारदर्शक आसा, खंय तरी फ्री फेअर आनी ट्रान्सपरंट कितें काय म्हणलें हें SIR कंडक्ट करपाक जाता। पूण जेन्ना समज म्हण तूं BLA आनी BLO समज म्हण तूं काम करिनात जाल्यार एक मोठे प्रश्न चिन्ह येता आमच्या मुखार की बाबा हे दोगांय BLA आनी BLO जे आमचे चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसरान अपॉइंट केला तांकां डिफरंट पार्टीचे, ते कित्याक बरोबर काम करनात? हाजे वयल्यान आमकां प्रश्न चिन्ह येता की बाबा जे कोण आतां पॉलिटिकल लेवलाचे जे लोक आसात, BLA आसात, ते कित्याक काम करनात? कारण इतलेंच की जणे एकल्यान म्हाका दिसता आपली वोट बँक तयार करून दवरल्या। आतां समज म्हणून अशें आसा जाल्यार मामलेदारान तेजें कॉग्निजन्स घेवचें, आनी जो पर्यंत BLA आनी BLO बरोबर काम करनात तो पर्यंत हें कितें म्हणल्यार SIR जो कंडक्ट आसा तो स्थगीत दवरचो, हीच आमची मागणी आसा। की आता रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाच्या अंडर आहे आनी BLOचे जे नाव जे आसा बार्देस तालुक्यात आमचे 7 मतदारसंघ आहा। 7 मतदारसंघ म्हणटकूच प्रत्येक वॉर्डांनी वयची पंचायतीची जाल्यार डिफरंट पार्ट्स आसा, खंयचो BLO खंयच्या पार्टान काम करता। फॉर एग्जाम्पल आतां आमी एक हांगा आमची नेबरिंग आहा एक काणका वेला पंचायत आहा, काणका वेला पंचायतीन जर एक वॉर्ड नंबर 1 जर आसा थंयसर BLO जर काम करता तर तेज्या वॉर्डान जर 500 मतां आहा किंवा 800 मतां आसा, जो BLO थंय वयता आनी ताका 800 पैकी 400 किंवा 500 आमकां थंयसर तांकां आज रिकॉग्नायज जाता, बाकीचे 300 मेळना। हे एग्जाम्पल आसा, 300 वोटर जर मेळना आनी तो थंयसरलो BLO जो आसा खंयचेय येतलो BLO तो मेळना म्हणून कितें करता, नांवां तशीच दवरता। पूण थंयसरलो वॉर्ड मेंबर किंवा म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर्स हेंकां जे मनीस मेळना न्हू हे तांकां खबर आसता, तेंचे नंबर खबर आसता, ते आदले दिसा इलेक्शनाचे येता आनी तांकां सांगता मातशें येयात रे म्हणून। पूण एक आयज आमकां तुमच्या नदरेन सांगूंक करता, नदरेन घालूंक करता की फॉर एग्जाम्पल राखणदार आमचो खापरेश्वर देवस्थान जे आसा
तेज्या कुशीक फाटल्यान बिल्डींग जी आसा तेतून मायग्रंट जे आयज हांगा आसामासून भुरगे येयलेले आहा, हिमाचलचे भुरगे जे आहा आनी कझिरोन जे काम करतात ते एका फ्लोराचेर सगळे काम करतात. पूण तांकां जाता कितें, रातचे ते वयतात खंयसर म्हूण तांकां पुलीस काडयतात, खंयसून येयला काय म्हणटा. थंयसरले मनीस जे आसा, थंयसरले पाटाचो मनीस जो BLO जो आसा तो ताका मेळटा आनी तुजें इलेक्शन कार्ड करूंक जाय जाल्यार इलेक्शन कार्ड BLO करून दिता. आनी आतां प्रॉब्लेम कितें जाल्लेलें आसा, आतां प्रत्येक BLO प्रत्येक घरान वयतात आनी ते घर ओनराक मेळटा. घर ओनराक मेळटा आनी ताका सांगता तुजो एक फ्लॅट जर आसा ते फ्लॅटान आपूण गेल्लो, ते फ्लॅटान 8 वर्सां पयलीं एकटो कोण भाड्याक रावतालो, 5 जाण भाड्याक रावताले, तेंच्यांनी इलेक्शन कार्ड केल्ले BLO घट धरून. आयज ते मनीस थंय रावना, तो मनीस रावना, तो BLO थंयसून ती नांवां कट करतलो काय करचो ना. घर ओनर जो आसा तो फ्लॅट जो घेतलेलो तेणी NOC दिल्लेलीच नासता, NOCच नासता, पूण हे BLO तेंची नांवां इन्क्लूड कशी करता हे आमकां मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. जे BLO आयज जे रिटर्निंग ऑफिसराचे अंडर काम जे करता आनी चीफ इलेक्टोरलाचे अंडर हे मामलेदार हो गोंयचो चीफ मिनिस्टर, हे चीफ इलेक्टोरल आनी चीफ आमचो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेंचे आमचो हे आयकतले हे BLO बी तेंचे फुड्यान कांयच न्हू मरे. हे BLO जे आमचे भुरगे गोंयचे जे आसा, भुरगे जे काम करतात तांकां बाबड्यांक कांयच खबर ना कितें आयज चालू आहा. ते वयतात 800 जर मतां, 800 जर एका वॉर्डान जर मतां आहा तांकां 500 मेळिल्ली आसा, 300 मेळना. 300 जर मेळोंक ना तर 300 नांव हे डिलीट करतले हे सांगतात. हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता की आयज जे गोंयांत जे कितें चालू आसा हे खरोखरच दुर्भाग्य आमचें आसा. दुर्भाग्य इतलें आसा की भायले लोक येवन आमचे हे गव्हर्मेंटचे हे चमचे जे आहात, हांव सरळ सांगतात, हेंकां आमी घेवंक फावना. हे आमचे सर्वंट हे आपणाक जाय तशी नांवां इन्क्लूड करता. हांव 300 मतांचेर जर एका वॉर्डान जर फरक जर येयलो, फॉर एग्जाम्पल म्हापशान आमचे 18 वॉर्ड आसा, एका वॉर्डान जर आमकां 300 मनीस जर मेळना आनी ते मनीस इलेक्शनाच्या आदले कशे येता हे हांव ह्या सरकाराक हो प्रश्न करता. 300 जर मतां मेळना एका वॉर्डान आनी 18 त्रिक 54 5400 मतां जाली. 5400 मतां इलेक्शनाच्या आदल्या दिसा कशी येता. हे वॉर्ड मेंबर जे आसा न्हू हे प्रत्येकाक मनीस खंय रावता ते खबर आसता. हो आयज मामलेदार हांगा हांव ताका रिक्वेस्ट करता, हे तुज्या वांगडा BLO जे काम करतात ते BLOक मातशें स्ट्रीक्ट एक्शन दी. तांकां सांग ह्या घरान जर मनीस जर मेळोंक ना तेंची नांवां जर तितून डिलीट करपाक जाय तर आमच्या गोंयच्या लोकां समोर दवरपाक जाय, प्रत्येक वॉर्डांतले मतां हेतून दवरपाक जाय. आनी आतां रुलींग पार्टी आनी ऑपोजिशन जे पार्टी जे आसा ते जर CO कडेन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आहा न्हू ताका मेळयले आनी ऑपोजिशन पार्टीन सांगलेलें की आमी BLO वांगडा वयता म्हणून. रुलींग पार्टीचे मनीस थंय ऑलरेडी आसतले, तांकां खबर आहा खंय सेटींग करूंक जाय ते. ऑपोजिशन पार्टीचे जे बूथ लेवल एजंट जे आसात, बूथ लेवल एजंट जे आसा, फॉर एग्जाम्पल म्हापसान बूथ लेवल कमिटी बांदलेलीच ना. हांव सांगता स्पश्टप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचो आनी आतां ऑपोजिशन पार्टीचो काँग्रेस पार्टीचो आतां पाटकराक हांव स्टेट प्रश्न विचारता, गोंयचो प्रेसिडेंट तूं जावन तूं जबाबदारीत हे जे चालू जे आसा तुजे म्हापशा मतदारसंघात आनी बार्देस तालुक्यान तुजे बूथ लेवल बांदलेले आहा जाल्यार म्हाका सांगात. हे जर तुमच्या जर बांदलेले जर ना जर हे BLO आयज BJPचे सरकाराक घट धरतले आनी ऑपोजिशन पार्टीचे बूथ लेवल एजंट कोणूच ना मरे, आयज ते फावतले तेंची मरे. आतां आयज ते पोलीस तांकां मेळटले, पूण हे जे अमित पाटकर जो काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष जो आसा ताका स्पश्टपणे हांव इशारो दिता, तूं भारतीय जनता पार्टीच्या सायडीक आसा काय तांकां सपोर्ट करता. हे ऑटोमॅटीक तेंची नांवां चडटली मरे. तुजे म्हापशा मतदारसंघात बूथ लेवल तुजे बांदलेलेच ना. 42 बूथ आसा हांगा, तुजे आज 42 म्हाका 10 तरी बूथ म्हाका तुजे दाखय हांगा बांदलेले आहा जाल्यार. हांगा म्हापशा शहराचे उलयता हांव, कित्याक लागून आमी म्हापशा शहरान हो प्रॉब्लेम फेस करता. आदले दिसा वोटींग येतात हे जे आहात न्हू भायले लोक जे आसा नांवां इन्क्लूड केल्लेली आसा BLO हो कट करचोच नाही 100%. हे सगळे मरे हे आतां कितें जाता, आमी च्या करता खबर आहा, च्या करतात, च्या सकाळी आमी च्या पियेतात तुमकां खबर आहा. ती चायेन कितें करता, दूध घालता आनी दूध घालच्या पयलीं आमी भितर च्याची पावडर घालता आनी तुका बॉयल करता आनी जेन्ना च्याची पावडर आहा न्हू ती गाळटा आनी सायडीक काडटा. तशें जाता कितें खबर आहा, हे काळचें ना. हे BJP सरकाराक आयज ते पोलीस मेळयले आसा. कित्याक लागून आयज ऑपोजिशन पार्टी जी आमकां गोंयांत दिसत ना. हांव कित्याक लागून सांगता, हे तांकां आयज ते फावतले. हेका लागून हेंच्यांनी ती जबाबदारी ऑपोजिशन पार्टीची सांगले. काल आमी बारीकशे पयले रिजनल पार्टी म्हणजे RG जी पार्टी जी आहा गोवा रिव्हॉल्युशन गोवन जी आसा, आमी विरेश बोरकर आनी मनोज परब काल ते दिल्ली ते दोगूय जाण गेल्या. एजंडा कोणाकूच सांगूंक ना. आमी हेच्या पयलीं आमी एक्टिविस्ट जे आसा
चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसराक आमी ते दिसा मेळ्ळे आनी सांगले अशी अशी परिस्थिती गोंयान आसा। आयज हांगा जो निवडून दिल्लो आमदार तेणी सांगूंक जाय आसलें मरे हांगा आमी ओपोजिशन जे आसा तुमचे 40 मतदारसंघात हे बूथ बांदलेले आसा का म्हणून जे आयज उठ्ठा आनी गेल्यार आनी चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसराक मेळटा हांगा हे प्रेस एड्रेस करून सांगूंक जाय आसलें हांगा की आमी हांगा थंय वयता म्हणून। आतां म्हाका सांगा पळयात एक डावट मारता आमकां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार ऑपोजिशन पार्टी जे आसा हे गोंयासाठी काम करता का बीजेपी वांगडा काम करता। आता येणारो जो काळ जो आसा आमकां भंय दिसता निवडून येना फुडें ऑपोजिशन पार्टींतले काही पार्टी ज्यो आसात हे बीजेपी फाल्यां सकाळी वयतले का वयचे ना हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा। आमी आयज बीएलओच्या बाबतींत उलयता आसतना बीएलओन आमकां एफिडेविट दिवपाक जाय की प्रत्येक वॉर्डान आमी गेल्लेले आसा हो मोठो प्रश्न आहा। प्रत्येक वॉर्डान आमी गेल्यात प्रत्येकाक मेळ्ळेले आसात आनी इतले आमकां भितर वोटर मेळ्ळे आहा 800 पैकी 500 मेळ्ळ्या म्हणून आमकां बरोवन दिवपाचे बाकीचे 300 ना म्हणून आनी ते 300 जर नांवां जर इन्क्लूड ही जावपाक पावना डायरेक्ट आमी सांगता डायरेक्ट कॅन्सल करपाक जाय 500 हे वोटर स्पेशल आसपाक जाय आनी 300 जर ना न्ही जाल्यार फाल्यां सकाळी ती भायरसून चोडोवंक पावना 300 ही कट करपाक जाय अशें प्रत्येक मतदारसंघात जे बीएलओ जे आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येक मतदारसंघात जे कोण आयज काम करता तांकां सांगता तुमचे प्रत्येक मतदारसंघात बीएलओ जे आसा न्हू तांकां विचारपाक जाय आनी सांगपाक जाय की तूं बाबा आमचें काम सारकें करून दी। जर एक वोटर जर भायलो जर हांगा वोट जर करता जाल्यार ताका आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय कित्याक लागून भायले लोक आदले दिसा येतात वॉटरांचेर आदले दिसा रावतात हे आमदारांक खबर आसता कावन्सिलरांक खबर आसता आनी वॉर्ड मेंबर आनी झेडपीक खबर आसता की आदले दिसा ते वॉटरांक खंय तरी भायर बाउंड्री दवरतात आनी इलेक्शनाच्या आदले दिसा ते येवन रावतात आनी तांकां 5000 मेळटात दुसरे दिसा वोट मारून चल्ले ते आमकां कळना। ताका लागून हे जे आसा न्हू हो प्रोसेस हो 100% सारको जावपाक जाय तेन्ना भायले लोक हांगासून वयर वोट मारचे ना म्हणून आमी हो प्रेस एड्रेस केल्लो आसा। आमी मेमोरेंडम ऑलरेडी दिल्लो आसा आनी कळयलेले आसा। आनी एक गोश्ट कशी आहा पळय आमी जेन्ना सीओ मेळ्ळे पणजे जेन्ना सीओ मेळ्ळे ताणें सांगलें की बाबा देर वॉज अ मिटींग बिटवीन द BLA एंड BLO आनी BLA जे पळय आसात अक्रॉस ओपोजिशन पार्टी जे आसात 9 पार्टी आहा टोटल तांकां सगळ्यांक सांगलां की बाबा तुमी BLO बरोबर तुमचे रिप्रेझेंटेटीव धाडात पण आमी पळयतात की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी RG पार्टी ताजो सर्वे सर्वा आमी म्हणटात की मनोज परब सदांच आतां कितलींशीं वर्सां जालीं बॉम्ब मारता की बाबा गोंयकारपण तो पोगो म्हणटा पीपल ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणटा तो म्हणटालो की हे वोटर्स व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह जावपाक जाय जाल्यार तूं खंय आसा तरी खंय रे SIR येदो व्हडलो हो मोठो प्रोसिजर कंडक्ट जाता आतां वोटर व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह आसा जाल्यार तुमचे रिप्रेझेंटेटीव कित्याक ना ग्रावंडाचेर हांव विचारपाक सोदतां तुवें कितें सांगिल्लो आतां BJP हांव मनोज परबाक विचारता की बाबा रे हें अशें कितें जालें की बाबा तूं जेन्ना बॉम्ब मारतलो की मायग्रंट आहात घांटी आसात हे कितें काय म्हणल्यार आमचे वोटर लिस्ट एड जातले आमकां कितें म्हणल्यार मायनस करतले जे पळय नीज गोंयकार आहात तांकां तांचो व्हॅल्यू कमी जातलो जाल्यार तूं आसा तरी खंय आज तुजे लोक जे पळय ग्रावंडार देंवपाक जाय आशिल्ले 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आज ते नात त्या खातीर आमकां एक तुजो डावट पडटा की बाबा तूं बरोबर आसा BJP बरोबर आसा का ऑपोजिशन बरोबर आसा गोंयकारां बरोबर आसा कित्याक तूंच म्हणटालो की पोगो हाडटलो आतां पोगो बिगो सगळें तूं विसरला आतां तूं कितें काय म्हणल्यार ऑपोजिशनाक सामील जावन तुजो मूळ हेतूजो आशिल्लो गोंयकारपणाचो तो तूं विसरला आनी हें पळोवपाक सामकें स्पश्ट जालां की तूं आतां बरोबर मेळून कितें काय म्हणल्यार BJPक 60 जाण कितें करून तेन्ना ऑपोजिशनाक सामील जाला हेच हो आमी तुमचे गंभीर आरोप करतात आनी ग्रांट हेतून एक स्टॅम्प तुम्ही पळोवंक शकता बारीक पळयात हो स्टॅम्प मारला तो हांगा कितें बरयलेलें पासपोर्ट सायज फोटो ऑफ द एप्लिकंट ड्युली अटेस्टेड बाय MLA हा एक प्रश्न गोंयकारांचे समोर दवरता हो हे जे माझे घर योजना जी आसा हे ड्युली सायन बाय MLA म्हणजे MLA खबर आसा इलिगल घरां खंयसर आहा ती हो फॉर एग्जाम्पल म्हापशेचो MLA जर आसा आतां कुचेले फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी मोसोंडीन घरां बांदलेली त्या लोकांची घरां मोडली त्या लोकांची घरां मोडल्या उपरांत आतां म्हाका सांगा पळोवया तुमी घरां मोडली तुमी आतां रेग्युलरायज कशें करतले आतां म्हापशेचो MLA म्हणटलो हे फॉर्म आपल्या कडल्यान व्हर हे फॉर्म जे MLA रायट कसो दिला गव्हर्मेंट म्हणजे कोण MLA खंयचो जावं तो गव्हर्मेंट आतां फॉर एग्जाम्पल आतां कलंगूटचो मायकल लोबो फॉर एग्जाम्पल बाबू स्पॉन्सरत पणजे आसा पणजे जो आसा तेजी मिसेस आसा आतां फॉर एग्जाम्पल गोंयचो चीफ मिनिस्टर जो आसा तेका फॉर्मां ही गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर म्हणजे गव्हर्मेंट न्हीच ही फॉर्मां म्हणटा ती गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा आमचो कलेक्टर आहा डेप्युटी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आहा किंवा मामलेदार आसा तेंचे कडेन फॉर्मां आसपाक जाय मरे हे कितें करतात एक कोली दिया
ही जी आसा न्ही हांव स्पश्टपणे सांगता, गोंयचो चीफ मिनिस्टर गोंयच्या लोकांक हो माझे घर योजना जी आसा न्हू हेतून गोंयच्या लोकांच्या कानान घालता, गोंयच्या लोकांक कानान घालता. कित्याक लागून भायले लोक जे म्हणटा न्ही आतां हो कितें करतलो, भायले लोक हांगा नाच. आतां भायले लोक येतले आनी फॉर्मां भरतले आनी MLA तांकां सायन मारून दितलो आनी ते घर बांदलेलेच ना. फॉर एक्झाम्पल घर बांदलेलेच ना, फाल्यां सकाळी MLA फॉर्म भरतलो हे आनी ताका थंय घर ना मरे. आतां तूं बांदलें म्हणटलो आपूण रेग्युलरायज करून दिया म्हणटलो. हेजेर आतां उपाय योजना कितें आसा? गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आयज हांव हे जे म्हणटा न्हू नांवां जी इन्क्लूड करता म्हणटा न्ही हे नांवां इन्क्लूड अशी करतली आनी फॉर्मां भरतले आनी आमचे गोंयचे गव्हर्मेंटाची जमीन जी आसा एकुणिसाची जमीन जी आसा न्हू गोवा हावजींग बोर्डाक जाय म्हणून सांगतले आनी सगळी डेटा तयार करतलो आनी हे लोकांक ते भायले भायर गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे अंडर ही आपली मदत तयार करतले. हांकां उकरपाक हांकां कोणाची चुजरे दिसना रे. ही फक्त कितें जाला, हे फक्त पोलीस ही वोट बँक जाला आनी हे कितें करतले गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक जमीन जाय म्हणून सांगतले अंडर हावजींग बोर्ड आनी आपली मतां तयार करतली. गोंयकारांक सांबाळून रावत. कित्याक लागून म्हणटा प्रत्येक घरांतले गोंयकार जे आसा न्हू कोणा कडेन घराक जागो जर ना न्हू घरान 10 जर भुरग्यां आहा 5 जर भुरग्यां आनी आयज तुमी एप्लिकेशन गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक बरयात प्रमोद सावंताक आमच्या घरान 5 जाण आसा आमकां घराक जागो ना. ही हो जागो गोंयकारांक दिवपाक जाय. आमी भायल्या लोकांक दिवं नाका म्हणूं नाका. भायल्या लोकांक जर हांगा धंदो करपाक जर येता गोंयान भायलो लोक जर गोंयान धंदो करपाक जर येता आनी तो धंदो कमर्शियलायज जर आसा तेंच्यांनी प्रायवेट जागो विकतो घेवपाक जाय प्रायवेट आनी गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू दिवपाक जाय आनी तांकां प्रायवेट जागो जर घेवपाक ताकद ना तर प्रमोद सावंत हो आपल्या बाबाची जमीन दितलो. ही जागो आमचो गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची मरे पोर्तुगीज जागोसून आमी ही जमीन घेतल्या मरे फ्रिडम फायटरांनी आमच्या भुरग्यांक दवरलेली आसा. ही प्रमोद सावंताक हे वाटपाक न्हू हांगा कितें वाटपाक हाय ते ताका चान्स पडला मरे. तो येतात म्हाजें घर म्हणटा जाल्यार तूं कोण हांगा फॉर्मां वाटपाक? हे गव्हर्मेंट ऑफिसर कित्याक लागून दवरलाय तूं? गव्हर्मेंट ऑफिसर टायमपास? गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणजे कोण न्हू? हे प्रत्येक गोंयचे भुरगे गव्हर्मेंटान जे काम करता तांकां हांव रिक्वेस्ट करता आमी तुमचे पर्सनल रागार ना. तुमी ह्या सरकाराचे आयकतात हे सरकाराचे हे जे कोण MLAचे आयकतात MLAचे आयकपाची तुमकां आमी निवडून दिवंक ना. MLA तांकां डेव्हलपमेंट करपाक काम दिल्लेलें आसा. रस्ते सारके करता रस्त्यांक पाड पडला मरे. तुमी हे लोकांक नांवां येयले इलेक्शनाचो प्रोसेस आतां येयल्ल्या दिसा गोंयचे लोकांक कितें करतात ते येयल्ल्या दिसा कसलो ना कसलो तरी प्रोसेस हाडटा आनी तांकां बिजी दवरता. लोकांक म्हणटले एक दीस आधार कार्ड सारके करा रे म्हणटले एक दीस इलेक्शन कार्ड सारके करा आतां SIR करा म्हणटा तेतून बिजी दवरपाचे आनी काय ना. गव्हर्मेंटाक एक आधार कार्ड करता आनी पेपर करता जाल्यार कोट्यांनी पयशे मेळटा. ही फॉर्मां छापपाक कितले पयशे पडले? ही फॉर्मां छापपाक प्रमोद सावंतान आपले बसातले पयशे दिल्या पूण रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आपले बसातले पयशे दिल्या मिनिस्टराक कोणी दिले पयशे? हे आमचेच पयशे. ही सगळी मरे ही नाटकां. हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे BLO भुरगे जे आमचे तांकां यूज करता तेंचे प्रेशरायज करता. भायले SIRच्या अंडर वेस्ट बेंगॉल आसाम ते सायडीक 16, 17, 18, 20 BLO मेले मरे एक्सपायर जाले मरे. कशें जाले? कोर्स करून. ताका लागून भुरग्यांची जबाबदारी प्रत्येक MLAन घडपाक जाय हांगा. तांकां कितें जावंक फावना तांकां प्रेशरायज करूंक फावना. BLO जे आमचे भुरगे जे गोंयकार जे आसा न्हू तांकां त्रास जालेले आमकां नाका. आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता आमी तांकांय इन्स्ट्रक्ट ते बी करता की तुमी हे MLA किंवा मामलेदार जर सांगता न्हू तशें तुमी आयकूं नाका. जो प्रोसेस आहा ते घरान जो मनीस ना तो ना. भायले लोकांचे नांव तुमी इन्क्लूड कशेंच करूं नाका. कित्याक लागून म्हाजें घर जे हाडलेलें आसा न्हू ही नांवां इन्क्लूड करपाक ही नांवां म्हाजें घर म्हणून सांगतले. रेजिडन्स सर्टिफिकेट देणारो मामलेदार बार्देसचो हांव ते बी सांगता. रेजिडन्स सर्टिफिकेट डुप्लिकेट देणारो हो भारतीय जनता पार्टी सरकारांतले मामलेदार डुप्लिकेट सर्टिफिकेट रेजिडन्स दिता आनी नांवां इन्क्लूड करता. म्हाजे कडेन प्रूफ आसा. हांव उगीच उलयना. 70रीचो मामलेदार गोंयचे नांवान दुसऱ्या भायल्या लोकांची सर्टिफिकेट हांगा जन्माक जाल्या म्हणून सांगतात. भायल्या लोकांक सर्टिफिकेट हांगाले गोंयच्या लोकांच्या नांवाचेर ताका डुप्लिकेट सर्टिफिकेट दिता. मामलेदार ऑफ 70 मामलेदार ऑफ बार्देस डुप्लिकेट सर्टिफिकेट इश्यू करता रेजिडन्स सर्टिफिकेट. ते लोक हांगा कित्याक रावचे ना? हे हांव गोंयकारांक सांगता. आमी उलयता कित्याक लागून तुमकां कळपाक जाय भारतीय जनता पार्टी सरकार हो सगळो डुप्लिकेट सरकार. हो सरकाराचेर विश्वास दवरूं नाका. जो सरकार BJPचो डुप्लिकेट रेजिडन्स सर्टिफिकेट भायल्या लोकांक दिता तो गोंयचो म्हणून सांगतात. म्हाजें नांव जर संजय बर्डे जर आसा म्हाजी बर्थ सर्टिफिकेट काडटा म्हाजें नांव बर्डे म्हणटकूच म्हाजें नांव वचपाक जाय न्हू. तो भायलो कोण येतात भायलो राजपूत म्हणून कोण येता बिष्णू म्हणून कोण येतात तो आपलें नांव घालता म्हाज्या सर्टिफिकेटीचेर मरे आनी कंप्लेंट केलेले आयज यो फाल्यां हांगा डेटी दिता. सर्टिफिकेट कोणी दिल्या? हांगा दिल्या मामलेदारान दिल्या. सर्टिफिकेट कोणी दिल्या? 70रीचे मामलेदारान दिलेली आसा. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार रेजिडन्स सर्टिफिकेट डुप्लिकेट दिता. हे हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता. कित्याक लागून हे गोंयचे आमचे भुरगे जे आसा हे आमचे फ्युचर हे फ्युचराक लागून आमकां झगडपाक जाय. आमी येयलेले आसा पिशे म्हणून येयल्ले दिसा आमी हांगा येतात आड्डातात चल्ले. हेजो अर्थ सिरियसली घेयात गोंयकारांनो. डुप्लिकेट सर्टिफिकेट हांगा दिवप चालू आसा. म्हाजें घर जें आहा न्हू
ते माझे घर उठचे ना आज घरान आमकां एक भारतीय जनता पार्टी सरकारांतले भायले कोण येता आमकां न्हिदपाक जर आमकां सुशेगाद ना तर मिस्टर प्रमोद सावंत आमकां माझे घर माझ्या घरान जर आमकां मारता जाल्यार माझे घर कसली योजना ती खड्ड्यान घाल्ले ती आमकां नाका आसली माझी घर योजना आनी हे SIR ती कित्याक लागून SIR जाय 2002चे तुम्ही SIR म्हणटा 2002चो इलेक्शन रोल जो आसलो तेन्ना चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर आसलो आयज कोण आहा प्रमोद सावंत आज जवळ 23 वर्सां जाली 23 वर्सांनी कितले भायले लोक वाडले रे कित्याक लागून वाडले रे कित्याक लागून तुम्ही ताका हांगाय वोट करता आनी भायले शेडीन वोट करतात मरे ते सारखे सुडगिराज करात हांगाले लोक इलेक्शन कर्नाटकान जाल्ले काय कर्नाटकान चल्ले कर्नाटकाचे लोक हांगा येवन परत हांगा वोट करतात आनी बीजेपी सरकार कित्याक लागून उचलना ते आज ते दिसा येतात मायंड यू हे जे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा SIR अंडर जे हांव मामलेदाराक रिक्वेस्ट करता सारको वाग गोंयकारांक लागून वाग आनी गोंयच्या लोकांक लागून काम कर थँक्यू गायडलायन्स आसतना अशे प्रोसेस करप ते फॉलो करना म्हणटा तुमी कितें जालां न्ही परवरी तुम्ही म्हणले ते 300 लोक ताका मेळना 300 तुमी एग्जांपल दिले 800 आहा जाल्यार 300 मेळना समज जाल्यार तेन्ना तुमी लोकांक विचारा म्हणले तुमी ते गायडलायनान आसा ते लोकांक विचारता गायडलायन तेंच्यांनी घालूंक ना कित्याक लागून गायडलायन घाल्ले तेंकां आयते पोलीस मेळटले न्ही हे रिक्वेस्ट घेवन येयला तुमी आमी तेच सांगला कित्याक लागून हांगाले BLO बार्देस तालुक्यांतले आहा न्ही आमचे भुरगे आमचे भाव आमचेच ते सगळे जाण आमचेच ते म्हणटकूच तांकां हांगा येयल्ले दिसा तांकां काम करपाक सांगता मेळना जाल्यार ते कसो घालतले तुमी म्हणले एफिडेविट बरोवन घेवपाक एफिडेविट तुमी लिगली तांकां बाउंड करूंक सोदता कित्याक लागून राहुल गांधीजी कडेन जेन्ना एफिडेविट जेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जेन्ना मागता तूं हे जे आपले आरोप जे कर म्हणटा न्ही तेन्ना एफिडेविट राहुल गांधीजी कडेन जेन्ना मागता तेन्ना BLOक एफिडेविट दिवपाक कांयच ना मरे कित्याक चोरी एफिडेविट म्हणजे प्रतिज्ञापत्र देवा शपथ जे कितें सांगता हे आपूण बरोवन दिता हे आपूण जे बरयता हे देवाक आनी कायद्याक धरून आपूण बरोवन घेता एफिडेविट घेवप हे इम्पॉर्टंट आसा कित्याक लागून BLO सारको बरोवन दितलो मरे एफिडेविट कित्याक लागून घेना त्याच टायमार तुमी म्हणटा हे आमचे भुरगे हे गोंयचे भुरगे तुमी तिका बाउंड करूंक सोदता एफिडेविट बरोवन कित्याक लागून तो सांगतो न्ही कायद्यान कितकेच मनीस मेळ्ळे म्हणटकूच तो बाउंड जालो न्ही 510 300 आपल्याक मेळोंक जाल्यार कशी हाडटलो सोदून तो ते जर गांवांत जर गेल्या आतां हांगाय वोट करता ते कित्याक लागून फॉर एग्जाम्पल हांगा तांकां आयडेंटिफिकेशन कांयच नासता बारीकशें एग्जाम्पल सांगता हांव ते रातचे ताका पुलीस हाडयता पूण ते कितें करतात BLO खंयचे घट धरतात आनी BLO कितें करता ताका चड योर म्हणटा फॉर्म भरून दिता पूण हावज ओनर जो आसा न्हू फ्लॅट ओनराक खबरूच नासता भायले मागीर इलेक्शन कार्ड करून दिले काय ना ही NOC नासता न्ही NOC ना म्हणटकूच ते फेल जाले न्ही ते मनीस जर मेळना जाल्यार BLO कितें करतलो आता तुमकां मामलेदार मेळना आता कितें फुडें नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें आमी मामलेदाराक मेमोरंडम दिवंक सांगला आनी अंडर RTIच्या अंडरूय मागला जो BLO गोंयान जे बार्देस तालुक्यान जो कोण काम करता तेजे आमी नांव मागला थंयचे पार्टाक काम करता तो आमी सर्टनली आमी एक्टिविस्ट आमी गोंयान जे काम करता आमी विद्या कमल शंकर गोंयची आमी सगळे वयतले आनी एका खंयचे झपकून एक BLOचें नांव घेतलें आनी तेजे पार्टान आमी वयतले आनी ते घरान आमी तांकां विचारले तुमी हे घरान आहात तुमी रावता काय म्हणून आनी जर तो मनीस जर मेळोंक ना घरात जाल्यार आमी ते थंयसरले BLO घट धरतले आनी मामलेदाराक घट धरतले म्हणून आमी एफिडेविट मागता आमकां आमचे गोंयचे भुरग्यांक प्रेशरायज करपाक न्ही आपल्या गोंयच्या भुरग्यांक तरी बरें पडटलें आपूण एफिडेविट दिल्या आपल्याक बरें दिसता आपल्याक विचारपी कोण तरी आसा म्हणून पूण तेणी एनीवेज कितें तरी गडबड केल्या ते गव्हर्मेंट कामान तो रॉंग केलं ते एनीवेज तांकां लागतलेच न्हू लागतले म्हणजे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मनीस ज्या घरान रावता तिने तो प्रॉपर एड्रेस दिवपाक जाय आनी जो BLO जो काम करता तो म्हयन्यानी पगार घेता आमचे कडल्यान तिने आमकां लागून काम करपाक जाय जो ऑफिसर जो आसा तो ताका पगार दिना टॅक्स पे पयशे दिता न्ही आमकां खंयचेच BLOक त्रास करपाचे ना कोणाक काय म्हणपाचें ना आमी फेरली मागता ट्रान्सपरन्सी मागता आमी खंयच्या पार्टीचे भारतीय जनता पार्टी सरकार ओपोजिशन काँग्रेस पार्टी आसा काँग्रेस पार्टी खंय आमकां ओपोजिशनाक दिसाच ना काम गावणा दिसाच ना न्ही पूण शेवटी एक्टिविस्टांक काम करचें पडटा ऑपोजिशन पार्टी दिसता आज खंयचीच दिसना न्ही आज दिसता बारीकशी दिसता आमकां केन्ना खंय तरी वयतात थोडे जाण नांव घेना एक पार्टी आसा ते वयतात कळ्ळें तुका आतां फॉर एग्जाम्पल आतां मनोज परब केन्ना तरी खंय वयता कोणाक घेवन केन्ना तरी वयता कोणाक हांव वायट म्हणिना ही गोश्ट सत्याची रस्ते उलोवपाक जाय आयज खंय केन्ना तरी गोवा फॉवर्ड रस्त्यार केन्ना देंवलेली पयला गोवा फॉवर्ड वयता विजय सरदेसाय वयता व्हडलो समूह जालो काय ना आमी जेन्ना पब्लीक मिटींग जेन्ना आमी तेव्हा भाशण दिवपाक फुडें आसता पूण गोवा फॉवर्ड काँग्रेस पार्टी आयज आमकां रस्त्यार काम केलेली जाय तेंच्यांनी स्वताहून जेन्ना बूथ लेवल एजंट तेन्ना प्रोवायड करता म्हणून सांगलेलें आयज म्हापशान आमकां खंय दिसत ना मरे म्हणून आयज भारतीय जनता पार्टी सरकार बूथ ऑलरेडी मानलेले आसा तांकां जाय तशें व्हांवता तेंचे कडेन कोण ना म्हणून आमी सांगला BLO कडसून एफिडेविट घेवप तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.